15 लाख पॉप्युलेशन 1 लाख अनएम्प्लॉयड झाल्या. सो दॅट वर्क्स आउट टू हाऊ मच पर्सेंटेज यू कॅन सी फॉर युअर सेल्फ. सो म्हणणें कितें आसा की 35% इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मायनिंग, मे बी वेरियस अदर एक्टिविटीज. बट मायनिंग इज वन एक्टिविटी वीच वी आर ऑल्सो सेईंग दॅट अनएम्प्लॉयड जाल्लें आसा गोंयांत बिकॉज ऑफ मायनिंग. ऑनरेबल CM प्रयत्न करता चालू करपाक बेगीन. ऑनरेबल CM मॉनिटर करता. ऑनरेबल CMन सांगलां की अपॉइंट करून घेतलो. सो वी आर वेटिंग. Couple of, if not mining, what is the other alternative? Every alternative today you have to see की इकॉनॉमिक इंटरेस्ट. Yeah, you have also आमचे जे इकॉनॉमिक आता पळय आतां वेन्ना इंडस्ट्रियल स्टेट थंय कंपनी जॉब दिता. गोंयकार थंय थोडे वचना कित्याक ते पगार कमी म्हणून. सो इकॉनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द जॉब. जशें हांवें सांगलें ते भशेन आतां थंय 12,000 रुपया नोकरीचे मिनिमम आमचे लेबर रेट आसा पळय वी कॅल्क्युलेट इट कम्स टू अराउंड 11,000, 10,000, 11,000 सॅलरी. आमचे गोंयकार ते वचूंक सोदना की 11,000 काय जायना म्हणटा ते. पूण बाकीचे लोक येवन करूंक शकता. एक गोष्ट जाली ते मिनिमम सॅलरी जी आसा ते मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे दे आर गिवींग. खंयची कंपनी मिनिमम वेज हे करून दिना. पूण थंय इकॉनॉमीक इंट्रस्ट आपणाचे तो जॉब मेळटा आतां तो हांव करूंक शकता. हेज क्वेश्चन मार्क नंबर 1. कितले गोंयकार आमी वयतले थंय करपाक. गोंयकार सोडले जाल्यार दुसरे लोक येवपाक रेडी आसा करपाक. तो एक इशू आसा. जॉब लोकांक ना अशें ना. सो 35% तूं म्हणटा पळय इट इज ऑन वॉट बेसीस हांवें तो रिपोर्ट वाचूंक ना. सो वेदर इट इज ऑन बेस्ड ऑन पीपल बींग ऑफर्ड एंड रिजेक्टींग इज पार्ट ऑफ दॅट डॉक्युमेंट हॅज टू बी सीन. और बेश्टे सर्वे काडली आनी आपणाक जॉब ना म्हूण अशें सांगलें. आपणाक जॉब ऑफर येयल्लो पूण आपूण जॉब ना कित्याक थंय म्हाजे एक्सपेक्टेशन जाल्ले 20,000 म्हाका दिताले 10,000. सो तेका लागून वचोना दॅट इज पार्ट ऑफ रिपोर्ट विल टू सी. सो देन यू वील नो वेदर इज 35%. पण आपणाक जॉब ना पूण सांगलें पूण 35% जावंक शकता. पूण जॉब ऑफर केल्लो पूण म्हाका दिता तेन्ना 10,000 सॅलरी दिली 11,000 सॅलरी दिली. म्हाका ती परवडनाशिल्ली पूण हांव वचोना. हें जर ते रिपोर्टा भितर जालें ते कितले जाण तितले पळोवंक पडटलें. So do you think the GST factor has been? गोंयांत GST फॅक्टर व्हडलो लागचो ना. पूण इंडस्ट्रीज जे गोंयांत आसा दे आर ऑल वेल प्लॅन्ड आनी खंयचे तरी इंडस्ट्रियल स्टेटीन जे बिझनस करता इट इज अ विन विन सिच्युएशन फॉर देम. Do you think a matter of concern for the state? मॅटर ऑफ कन्सर्न इज एम्प्लॉयमेंट इज ऑफकोर्स अ मॅटर ऑफ कन्सर्न फॉर द स्टेट. म्हाका सांग आज आमचे 5 इंजिनियरींग कॉलेजी आसा मरे आनी ITI सुद्दां आसा आनी मागीर बाकीच्यो प्रोफेशनल कॉलेजीस आसा. लोक शिकता जॉब जाय जॉबाक वयतलो जाल्यार खंय वयचो हो क्वेश्चन मार्क येता. 5 इंजिनियरींग कॉलेजी इतले आमचे ग्रॅज्युएट करता इतले जॉब जाता काय तयार. आतां गोंयानूच जॉब जाय अशें ते इंजिनियर तयार जायना. थोडे इंजिनियर आपणाचे बरेपण हें करून गोंयच्या भायर वयता लिवींग करता. सो तो 35% म्हणटा पळय तो रिपोर्ट जर हांवें वाचलो आनी तितून जर ते क्लॅरिफिकेशन कोण घेतलेले कसले लोकांनी सांगलें जाल्यार आय वील बी एबल टू कमेंट. पण आज जर इंजिनियर गोंयांत तयार जाता गोंयांत इंजिनियर तयार जाल्ले बरे पोस्टार भायले गोंयचे भायरूय आसा इंडियेचे भायरूय आसा. इट शोज दॅट क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन इज व्हेरी गुड इन गोवा. हां इफ यू वॉन्ट अ जॉब इन गोवा मे बी यू कॅनॉट गेट. गोवा बींग व्हेरी स्मॉल आमचे म्हाका दिसता इंजिनियर आतां तुवें पळय लास्ट टायम इंजिनियरींग सिटां कमी जावपाक लागली भरती. म्हणजे आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड सपोज 100 सीट आशिल्ली ओन्ली 80 वे बींग फील्ड बिकॉज पीपल नाव आय हॅव रियलायज दे डोंट वॉन्ट टू गो आउट एंड वर्क. दे वॉन्ट टू स्टे बॅक इन गोवा. बट वेन दे वॉन्ट टू स्टे बॅक इन गोवा इफ अ इंजिनियर MCom MSc जाल्लो भुरगो पिवनाक एप्लाय करता. सो दॅट इज वॉट आय एम ट्राय टू से टू. म्हणजे तेजेर तुका कळपाक जाय द लेवल ऑफ वॉट जॉब एक्सपेक्टेशन आय एम ऑल्सो इंजिनियर. हांवें जेन्ना नोकरी केल्ली चालू केल्ली 1,000 रुपयाक चालू केल्ली मागीर सोडली ते म्हाका चोड पूण 1,000 रुपया नोकरी चालू केल्ली. इट इज नॉट बिकॉज माय एक्सपेक्टेशन वॉज डिफरंट. आय वॉन्ट टू वर्क गेट एक्सपिरियन्स. गव्हर्मेंट एस्पिरेशन्स हे करपाक शकता. गव्हर्मेंट कसं करू शकतलो. आज तुम्हीच म्हणटा की आफ्टर एवरी पर्सेंटेज 17-16 लाखा फाटल्यान एक गव्हर्मेंट सर्वंट प्रेसूच म्हणटा लोकूय म्हणटा. तर यू वॉन्ट दॅट टू हॅपन 7 जाणां फाटल्यान एक गव्हर्मेंट सर्वंट जाय आनी कसो मागीर ताका पगार दिवप आनी खंयच्यान पयशे हाडप तोय क्वेश्चन मार्क आसा. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू. हांव गव्हर्मेंट एक्सपेक्टेशन केन्ना नाशिल्लें इंजिनियरींग जाता. सो इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हाऊ मच आय एम सॅटिस्फायड वॉट आय लर्न. आतांचे यंगर जनरेशन म्हाजे कुडचड्यार पॉलिटेक्नीक आसा ITI आसा हांव इंटरेक्ट विथ देम. हांव सांगता तुमी जॉयन जावा. तेंचे हांव गाडी प्रोवायड करता तांकां जॉब फेराक वचपाक. पूण थंय वयतरी जॉब फेराक वयतरी तांकां ऑफर लेटर दिल्यार लोक जॉयन जायना. सो तो पळय तो सर्वे केला त्या मातशे मनशाक म्हाका बसया म्हाका जर डिफरन्स दिले जाल्यार वी वील बी एबल टू अंडरस्टँड. आय एम नॉट सेईंग जॉब्स आर प्लेंटी. हांव तेंय म्हणटा जॉब ना थोड्या भुरग्यांक जे खऱ्यांनी काम करूंक सोदता ते जॉबूय मेळना नो डावट. बट गव्हर्मेंट कॅनॉट प्रोवायड 100% जॉब्स. एलायड
सर्विसीस इंडस्ट्री बाकीचे एक्टिविटी ह्यो जावपाक जाय. मायनींग हय, मायनिंगान म्हजेच फ्रेंड हांव जे इंडस्ट्रीन आशिल्लो ते मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर भुरगे आशिल्ले इतले वर्सां काम करून ते आतां जॉबलेस जाले. सो दे कॅन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. बट यंगर फ्रेश जनरेशन कॅनॉट बी कम्प्लिटली अनएम्प्लॉयड बिकॉज तांकां खुबशे सुविधा केल्ली आसा. इंटर्नशीप आसा, 2 वर्सां इंटर्नशीप आसा, सायफंड आसा, हें आसा ते घेवंक सोदना.